आमी पळोवपाक शकता की फाटल्या फावटी जॉब स्कॅमा लागून इतलो बोवाळ जालो आनी त्या प्रकरणान खूब जाणांक अरेस्ट जालो आनी तितून खूब जाणांचे पयशे गेले आनी मदीं खंय तरी गॅप पडलो. पण आतां परत अशें आयकूंक येयल्लें आसा की सुहाना सुजय नायक एज 39 इयर्स एक बायल मनशेक फोंडे पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा. ही बायल मंदिरवाडा आमोणा हांगसरली आनी हिका 6 दिसांचो रिमांड घेतला. हिच्या नांवार कंप्लेन आयल्या ती अशी की हिणें जॉब दिता म्हणून 30 जाणां कडल्यान जवळ जवळ 18 लाख रुपया घेतलेले आसा. एक म्हणल्यार एक होमिओपॅथीक डॉक्टर म्हणून, एक क्लार्क आनी एक ड्रायव्हर. आनी सध्या फोंडा पुलीस हिची चवकशी करीत आसा. सध्या तिका 6 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतल्या आनी त्याच प्रमाणे अशें संशय येता की ह्या 18 लाखांचेर ना जाल्यार म्हाका दिसता आनीय हेजेर केसी आसूं शकता. पण हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशना नंतरूच कळटले. पण सध्या जो कंप्लेन येयल्या तितून 18 लाख हिणें घेतल्या आनी तिचे सगळे एकावंट जे आहा ते सीज केल्ले आसा आनी ती खंय रावता तिचें घर सगळें पोलिसांनी सध्या जप्त केल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे फुडली चवकशी जी आसा ते DYSP वांयगणकर तशेंच PI मोहन गावडे हे सध्या करता. पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.